कितना इम्पोर्टेंट है कि दिस टाइप ऑफ एमओस आए इन आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर? आज पहली बार हमने डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन और हमारे गोवा स्टेट हायर एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर वेलफेयर हरियाणा, न्यूटन स्कूल फ्रॉम द बेंगलुरु और द बेंगलुरु प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा और द एंट्री फ्रॉम द केरला, इस 4 IT सेक्टर्स के डिफरेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और इनका वास्ट एक्सपीरियंस देखा। वन इन द IT सेक्टर्स है, बाकी इन द फिल्म मेकिंग सेक्टर, बाकी और द गर्ल्स ड्रॉप आउट गर्ल्स इनको ट्रेन करना फिर से एक बार उनको IT और डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब देना, इसके लिए चारों कंपनी पूरे इंडिया में आज हम लोग बहुत खुशी है कि आज के दिन आज का सबसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसी के बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम द IT सेक्टर विदाउट ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स ऑल्सो, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गोवा में डेफिनेटली कम हो जाएगा और जो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है IT से लेके फिल्म मेकिंग से लेके हॉस्पिटलिटी से लेके सबको हम प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। My advisor from my office, Mr. Karan Bajaj, have taken this initiative. So, Mr. Director of Higher Education, Mr. Prasad Bodekar, इस इनिशिएटिव दे रहा है। मेरे साथ में इस कार्यक्रम को IT चेयरमैन ये भी इस कार्यक्रम में आज मौजूद है। पूरे स्टेट्स के सभी कॉलेज के प्रिंसिपल्स इस कार्यक्रम में खास करके आए हैं। वो भी सभी लोग स्टुडंट्स तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की रही। सर तुम्ही ते हें म्हटलां पळय ते जे 12th जावन ग्रॅज्युएशन केलां आनी बेकार आहा सो तेंच्या खातीर कशे तरेन हें करतले ते? ह्यो ज्यो चारूय आमी ट्रेनींग आतां फॉर एग्जाम्पल ओल्यू कंपनी आनी भितरले आनी एक कंपनी जी आसा पळय एंट्री कंपनी हांच्या कडेन जे हांकां फर्दर ट्रेनींग दिवपाचें काम ह्यो कंपनी करतले जेणे करून तांकां वेगवेगळ्या IT सेक्टरांत किंवा ते फिल्म मेकिंग सेक्टरांत तांचे कडेन जो टॅलंट आसा तो टॅलंट यूज करून ताका फुडली जी ट्रेनींग जायी ती फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनींग आमी गोवोरमेंटा कडल्यान ताका दितले आनी ताका प्लेसमेंट दितले। म्हणून हांवें म्हटलां की अंडर ग्रॅज्युएट आसतले 12th आसतले 10th ड्रॉप आउट्स आसतले अशा सगळ्या भुरग्यांक लागीं करून तांकां फर्दर ट्रेनींग दिवप आनी तांचो आवडीच्या सेक्टरांत तांकां परत प्लेसमेंट दिवप हें काम सरकार करता। सर ऑनररी म्हटलें न्हू तुमी टिचरींग खातीर एट प्रेझेंट तरी आमी ताचें पुराय प्लॅनिंग करीत आसा। वेगवेगळे कडेन ऑनलायनूय जावपाक शकता, त्या खातीर ताची सेंटर्स एक 2-3 कडेन ओपन करून दोज आर इंट्रस्टेड ताका प्लॅटफॉर्मूय मेळटा, तेचें रजिस्ट्रेशन आनी हें तें सगळें एक थोड्या दिसांच्या भितर सुरवात करता। सर तुमी ऑनररी टिचरींग खातीर म्हणटा सर तेजें म्हाका सांगपाक कितले कशें? हांवें ऑलरेडी एक सर्क्युलर काडला की दोज वर इन द टीचिंग सेक्टर्स दे आर ऑनररी रेडी टू वर्क विथ द CMO ऑफिस ऑन डिफरंट प्रोजेक्ट्स ऑन देर इंट्रस्टेड सब्जेक्ट दे आर रेडी। बऱ्याच जाणांनी नांवां दिल्या, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आमचे इनिशिएटीव घेतले, तेंची मिटींग लायल्या उपरांत तेंचो जो जो सब्जेक्ट आसा जे आतां फॉर एग्जाम्पल कोण एनवायरमेंटाचेर, फॉर एग्जाम्पल कोण वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जे आपली सजेशन्स किंवा ट्रेनींग दिवपाक तयार आसा तांकां अशा पद्दतीन गव्हर्मेंट वील टेक ऑन बोर्ड आनी तांच्यो आयडियाज इम्प्लिमेंट करपा खातीर ताचो फायदो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सर तांकां पे आसतले काय पे आहात मरे तांकां। ओके